देवाचे राज म्हणल्यार कितें ह्या म्हज्या प्रश्नाक पवित्र पुस्तकांत हो जबाब म्हाका मेळ्ळो. पवित्र आत्म्याचे देण्यान देवाक मानता ते करून आनी सगल्या मदें शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिपडावन एकचार बांदूंक येता ताका देवाचे राज म्हणटा. हेच जेजून आपल्या जिवितान केलें आनी आपल्या शिसांकूय पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरून शांती मोग शिपडावंक आनी एकचार बांदूंक पाठयले. जायत्या वर्सांनी पिडीत आसलोले म्हजे सोयऱ्याक भेट करूंक गेलो. डायबेटीक लागून ताचो एक पांय कातरलोलो आनी दुसऱ्या पांयाची बोटां कातरलेली. ताचो पूत नोकरी सोडून ताची मोगान सेवा करतालो. तें पळोवन म्हजें काळीज चुचल्लें. दोळे धांपून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताचे पासत मागलें आनी ह्या ताच्या दुखांत तांकां भरवंसो दिवन घरा परतलो. देवाच्या आज्ञांचेर पातयेन चलतल्यांक देव आपल्या पवित्र आत्म्याक पाठोवन शांती आनी काकूळट वांटतात. आयचे वाचप उगडास करता. सिसांनी जेजूच्या आज्ञांक पाळो दिवन वेतातूय वायटाकारांक बरी केली. देवाचे राज पुरवटले. आमचे सरभोंवती कितले तरेची वायटाकारां आमकां दिश्टी पडटात. कोण पिडीत कश्टवता, कोण सोऱ्याक ड्रग्सांक लबदल्यात, कोण झगड्यांनी दीस जातात. असल्या सोबेक आमी शांती आनी परवसो वाडोवन देवाचे राज तांचे सोबे पावूंक गालचीदारपणांत जिवंक गरजेचें.